नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. दर दिसाक ही अपडेट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतात आनी हाजो फाटलो हेतू एक की लोकां कडेन सारकी इन्फॉर्मेशन पावची, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पावची, रिलायबल इन्फॉर्मेशन पावची आनी खंयच चुकीच्यो बातम्यो गोंया भितर तरी पसरच्यो न्ही. आजूय बी म्हजे बरोबर आमचे रिपोर्टर आसात. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा, मडगांव सावन सावयो आसा, वास्को सावन विक्रम आसा. लौकीक, सुरवात तुजे कडच्यान करता. मुख्यमंत्र्यांची आतांच प्रेस कॉन्फरन्स जाली, त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टरा बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगूय जालें. सो वॉट आर द मेजर टेकअवेज फ्रॉम दीस? ओके, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आज तेंच्यांनी हरशी पीएम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेता तेन्ना ते डिवायड करून घेता, ना वांगडा घेता सगळ्यो स्टेटी. आयज तेणी अशें केलें की कमी डेंजर झोनान आहा पळय, कमी केसीस आहा त्यो स्टेटी आयज घेतल्यो आनी चड डेंजर झोनांतल्यो स्टेटी आहा तो फाल्यां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग घेतलो. सो आयज 7 स्टेटींक उलोवपाक दिल्ले, खंय तितून गोंयाकूय उलोवपाक चान्स मेळ्ळो. सीएम सांगता ते हिसपान सीएमान आतां ब्रीफ केलें ते हिसपान गोंयची कोविडाची स्टेटस कितल्यो केसी आहा, केसी कश्यो वाडटा आनी अरेंजमेंट कितें केला स्टेटीन, हे सगळ्यो गजाली पीएमाक ब्रीफ केल्यो. ते करता आसतना तेणी इकॉनॉमीक एक्टिविटीचेरूय आयज चड हें आसलो. लॉकडावनाचेर आमकां कांयच कळना, म्हणजे लॉकडावनाची कांय ब्रीफ मेळना आमकां. लॉकडावन फुडें एक्सटेंड जातलें वा कशें कितें आसतलें तें, बट इकॉनॉमीक एक्टिविटीचेर चड भर आसलो आयचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान. तितून सीएमानूय आपले पॉयंट म्हणले. सीएम म्हणटा की तेंची 750 कोटीची जीएसटी कॉम्पेन्सेशन पेंडींग आहा, ते स्टेटीक आतां खूब गरजेचें आहा, ते रिलीज करचे म्हणून मागला. केअर फंडांतल्यान थोडो फंड स्टेटी खातीर येवचो म्हणून मागला. ते भायर हेजे मायनींग इंडस्ट्री, टुरिझम इंडस्ट्री स्लो स्लो करून चालू जावपाची जाल्यार मायनींग इंडस्ट्रीचेर चड फोकस आसलो. तेन्ना सीएमाक डिटेलान विचारलें तेन्ना रिफॉर्म्स हाडपाचेर सीएम उलयलो. रिफॉर्म हाडपाचेर पीएमाक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या मायनींग हितून मायनींग बिझनेसा भितर. दुसऱ्यो केसीच्यो हेंचे अरेंजमेंटाच्यो गजाली सांगता आसतना काल पर्यंत तेंच्यांनी केपें कॉलेज जी कोवीड केअर सेंटर म्हणून हें केलें. मागीर तेंकां एज्युकेशनाक हितून कॉलेजींतले थोडे कामां एग्जामी वा प्रॅक्टिकल्स उरल्या ती पळोवन तेंच्यांनी ते आनी लोकल एमएलएचो इंटरवेन्शन जाल्ल्यान तेंच्यांनी ते डिसिजन फाटीं घेतलां. आतां तेंच्यांनी कलंगूटची टुरिझमाची रेजिडेन्सी कोवीड केअर सेंटर म्हणून घेतला. म्हापशें साई हॉस्टेल म्हणून ते घेता. ते भायर तेंच्यांनी आतां 3 स्टेडियमां पयल्या. 3 स्टेडियमां भितर नावेलचें स्पोर्ट्स स्टेडियम, श्यामाप्रसाद मुखर्जीचें व्हडलें गोंयचें स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम तें, आनी पेडण्याचें स्टेडियम. तितून नावेली ते बायलां खातीर राखीव करपाक सोदता. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ते दादल्या खातीर राखीव करपाक, दादल्या पेशंटा खातीर राखीव करपाक सोदता. सगळ्या 3 स्टेडियमां मेळून 500 अशी कॅपेसिटी आहा म्हणून सीएमान सांगल्या. पूण इतल्यो बेड घालचे ना म्हटल्यार जितले चड डिस्टन्स दवरता तितले केसी रिकवर जावपाकूय बरें पडटा म्हणून कॅपेसिटी पेक्षा कमी बेड्स घालतले म्हणून सांगला तेंच्यांनी. तितल्यो आसल्यो अपडेट आयच्यो. एक मुद्दम लौकीक गजाल विचारपा ती म्हळ्यार कंटेनमेंट झोना विशीं. बायनाय नवीन कंटेनमेंट झोन करता म्हणून सांगला सीएमान. हय, तेणी विचारलें. तेणी सांगलें केसी वाडटा बायणाच्यो, पूण एंटायर बायणा अशें म्हटलें ना तेणी. बायणाचो एक इन्फेक्टेड भाग आहा, थंय चड केसीस आहा, ते भागाचे कंटेनमेंट झोन फाल्यां पर्यंत डिक्लेअर करतले म्हणून सांगलें. दुसरो आतां कोवीड सेंटरा विशीं बोवाळ जाता. म्हाका दिसता गोंयकारांक भरपूर संवय जाल्या की मेळटा त्या गजालीक ओपोज करपाचो आनी कोवीड सेंटराक ओपोज करपाक लागल्यात. सो प्रश्न येता की सगळ्यांनीच जर ओपोज करपाक लागले, मुख्यमंत्र्यान लास्टाक सांगलें की प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपूण करता कोवीड सेंटर, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दवरया म्हणून. हो आनी आज म्हाका दिसता मुख्यमंत्री वॉज क्वायट फ्रँक सेयींग दॅट कसले गजालीक विरोध करप हाचें मातशें भान गोंयकारांकय आसपाक जाय म्हण. सो वॉट इज हॅपनींग ऑन दॅट इशू? आयज सीएम खूब फ्रँक असलो हेजेर उलयतना, आनी तेणें आपलो आवाजूय चडयलो की सांगता ओपोजिशनान वा लोकांनी खंयचे गजालीक विरोध करप हे चिंतून करचो, कोविडाचेर राजकारण करचें न्हू म्हणून सांगला तेणी. दुसरी तेणी एक्सप्लेन करता आसतना एक केसूय सांगली की घोव दोतोर बायल पॉझिटिव्ह सापडल्या, भुरगीं पॉझिटिव्ह सापडल्या, ती हॉस्पिटलान आहा आनी म्हणजे तेंकां सुद्दां रावपाक येतलो घरा लोकांचो ओपोज आसता. असल्यो केसीस सरकारा मुखार येवपाक लागल्या. कोण तर इन्फेक्टेड फॅमिलीचो लागींचो कोण तरी सापडलो, तेका थंय आपल्या घरान स्वताच्या रावपाक प्रॉब्लेम जाता. असल्यो केसीस फुडें येता, सरकारा मुखार येता म्हणून सांगल्यात. सो तेणी स्ट्रिक्टली सांगलां की कोविडाक हेका भिवपाची गरज ना, आपणी फक्त केअर घेवपाक जाय आनी लोकांनी नाका थंय विरोध करपाक जायना, इवन ओपोजिशनान नाका थंय विरोध करपाक जायना. आवाज मातसो चडोवनूच तेणी आयज सांगलें की आपूण तो खपोवन घेवचो ना म्हणून. आनी कोवीड केअर सेंटर वाडोवपाची तेणी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज म्हटलेलें पळय न्हू,
तितून आतां स्टेडियमां जेन्ना ते घेता म्हणजे 500 कॅपॅसिटीची 500 पेक्षा कमी धरली 450 कॅपॅसिटी जाल्यार खुबश्यो बेड्स अवेलेबल असल्या स्पॉटांचेर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांनी जायत जाल्यार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी उबारपा फॅसिलिटी तयार करपाची गरज पडची ना. हांवें ताका फुडें विचारलें इतली तयारी करता जाल्यार तुमकां कितें स्टडी आहा वा तुमकां कितें हिंट आहा की गोंयांत केसी वाडटल्यो जाल्यार तेणी सांगलें मांगरांतली केस जे दोतोराक आनी ते फॅमिलीक लागून वाडली की ती जर कंट्रोल जाल्यार आमच्यो केसी गोंयांतल्यो 150 सुमार आसपाच्यो तेचे वयर वयच्यो नासल्यो फक्त ट्रॅव्हलिंग करून येयल्ल्यो केसीज आसपाच्यो म्हणपा लागलो. पण मांगराची एक चूक जाल्यार इतल्यो केसी जाल्या म्हणपा लागलो. लोकांनी जर सांबाळून रावले जाल्यार केसी लोक जर सगळे केअर घेत लोकांनी जर सगळे जे रिस्ट्रिक्शन घातले ती पाळीत जाल्यार केसी वाडच्यो ना म्हणपा लागलो. पण आमी तयारी म्हण पूर्व तयारी म्हणून आमी आमची तयारी इतली दवरता म्हणपा लागलो. तशी स्टडी बी काय ना की इतल्यो केसी अमक्या टायमार वाडपाच्यो बी तशें काय ना म्हणपा लागलो. एक जो म्हत्वाचो मुद्दो काडला तो म्हळ्यार लोक जांकां जे कोवीड पॉझिटिव्ह मेळटात तांचे कडेन कशें पळयता ते. म्हाका दिसता एक गजाल लक्षांत घेवपा जाय, कोणूच आपल्याक हो व्हायरस ओडून हाडना आनी तो इतलो फास्ट स्प्रेड जाता की कळ सुद्दां ना. आनी इट कॅन स्प्रेड थ्रू एअर ऑल्सो, इट कॅन स्प्रेड थ्रू मेनी अदर थिंग्स. म्हणूनच आमी मास्क वापरात, सॅनिटायझेशन सारकें दवरात, हँड सॅनिटायज करात हे सांगत असतात. अशी परिस्थिती भितर खंय तरी पेशंटा कडेन चुकीच्या दृश्टीन पळोवप, इवन दोतोर जावं फ्रंटलायन वर्कर्स आहात तांकां जर कोवीड जालो जाल्यार तांकां स्वताची फॅमिली मारे आनी घरा कडेन येतना तांकां लोकांनी विरोध करप, कोवीड सेंटरा खातीर विरोध करप, अश्योय प्रवृत्ती आतां सुरू जाल्यात. एक लौकीक मुद्दम विचारचें दिसता की गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर असली गजाली कंट्रोल करपा खातीर गव्हर्मेंट वील शो सम गट्स ऑर काय लोकांच्या दबावा मुखार गव्हर्मेंट वील बकल. कारण एक पेडण्यां पयलीं कॉलेज जाली, मागीर पेडण्याची उदाहरणां उपरांत केपें कॉलेज जाली आनी मागीर लोकल आमदार वता आनी सांगता लोकांचो विरोध आपल्या नाका आनी सरकार निर्णय फाटीं घेता. आज रजांव दिता की आमकां एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स घालपाचें ना म्हणून आमी आज रेजिडेन्सीज घालतात म्हणून. सो वेदर गव्हर्मेंट वील बकल, कारण केप्यां जो विरोध जाला तो कॅबिनेट मिनिस्टराचोय जाला, पेडणेची गत तीच. सो वेदर वील गव्हर्मेंट बकल ऑर वील गव्हर्मेंट स्टँड अप टू इट्स ओन रिजन की बाबा कांय गजाली करप गरजेचे आहात, थंय विरोध कोताक येना म्हणून. दोन गजालींचेर सांगता. एक पयलीं पेडण्यां गेल्ली, मागीर केपें जर डिक्लेअर करून ऑर्डर काडलेली की कोवीड केअर सेंटर आसतलें म्हणून. आनी केपें जे आमदार आहा ते प्रमोद सावंताचे गव्हर्मेंटाचे डेप्युटी सीएम आहा तेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पयलींच अनावन्स केलें की केपें कॉलेज जावची ना म्हणून. ओके. दुसरी गजाल पेडणेची म्हणून तेंच्यांनी फक्त सेल्फ टेस्टिंगा खातीर केल्लें. सो आमी ताका विचारलें बाबा तुमचेर प्रेशर येवन, म्हणजे आमचो क्वेश्चन तसो आसलो की बाबा चेंज कित्याक जालें, ऑर्डर येवन सुद्दां चेंज कित्याक जालें. तर तेणी रिजन दिलें ते एड्युकेशनल हेजें की थोड्यांचे एग्जामी थोड्यो फाटल्यान उरलेले आहा, थोड्यांचे प्रॅक्टिकल्स आहा. सो ते एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशनां आतां तरी आमी टच करचे ना म्हटलें तेणी. सामकी गरज पडटली तेन्नाच वयतले. तेजे फुडें तेणी आमची तयारी सांगली की तेंच्यांनी झांटये कॉलेज सांखळी पळोवन दवरल्या, बिचोले आनी खंयचे तरी जागा, वेगवेगळ्यो जागा तेंच्यांनी पळोवन दवरल्या म्हणून सांगलें. मागीर ताका आमी आनी एक हें केलें, आनी 2-3 प्लेसीस सांगल्यो तेणी ज्यो पळोवन दवरल्या पण ज्यो वेळ येता तेन्नाच हें करतले. मागीर ताका विचारलें लोकांचो जो विरोध जाता तो तुमी कसो टॅकल करतले काय म्हणून, लोकांक अवेरनेस करपा खातीर कितें करतले. जाल्यार तेणी सांगलें कोविडाक भिवपा सारकें कांयच ना, स्वताचें केअर घेवपाक जाय आनी पेशंटाक असो अशी जंय वागणूक आतां दिवपाक लागल्या गोंयकार तशी दिवपाची गरज ना. तो व्हायरस येता आनी मनीस तितूंतल्यान क्युअर जावनूय वयता. लोकांनी इतले आपल्याक येवचो ना म्हणून केअर घेवपाचें, आपल्या फॅमिली पर्यंत तो व्हायरस पावचो ना, आपूण सगळे केअर घेतलो. ह्यो गजाली कित्याक लोकांक भिवपाची गरज ना. कोणाक कोवीड इन्फेक्टेड आहा जाल्यार ताका तुच्छ वागोवपाची गरज ना. इतलेंच सांगलें सीएमान. लौकीक वील कम बॅक टू यू. गरज पडटलें हांव वास्को वता, कारण वास्को एक गजाल क्लियर जाल्या की पार्ट बायणां कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर जातलो आनी तातूंतल्यान मागीर सरकार मुखार कशें वचपाचें तें थारायतलें. मास टेस्टींग वास्कोंतल्या बाकीच्या कांय जाग्यांचेर जातलें जंय चड केसी मेळ्ळ्यात. विक्रम, आयची अपडेट कितें, वॉट आर यू हियरींग? सर, आता जे गजाल्यो तुम्ही आता जस्ट डिस्कस केल्या अबाउट स्टिग्मा, म्हणजे लोक कोविड सेंटरांक ओपोज करता. तशें एक वास्कोनी कोविड सेंटर जेन्ना एमपीटी डिक्लेअर जालो लोकांचे ओपोजिशन आशिल्लें. जशें लोक आतां कोविड पेशंटाक पळयता
तशे लोक वास्कोकारांकूय जायते तशेंच पळयता की दे आर ऑल पोटेन्शियल कॅरियर्स. आणि जी गजाल लोक एक कोणी उलयल्या की एक फॅमिली पण वास्कोकारच कोविड सेंटराक ओपोज करता मरे, मागीर कितें म्हणपाचें? कोविड सेंटराचेर आतां व्हडले पॉलिटिक्स चालू आसा सर. देर इज अ क्रॉस राउंड ऑफ हे डेली प्रेस कॉन्फरन्स ऑन काँग्रेस एंड बीजेपी एंड चालू आसा तें. बट लिव्हिंग दॅट अपार्ट, जे आतां लौकिकान सांगिल्लें दॅट मॅटर ऑल्सो इज समवेअर इन सडा. एक फॅमिली जी आशिल्ली तातूंतले भितर एक मनीस पॉझिटिव्ह जालो आनी बोथ मेडिकल म्हणजे देवर अ पार्ट ऑफ द मेडिकल टीम. एकटो पॉझिटिव्ह जालो मागीर आनी ताका लागून मागीर शेजाऱ्यांनी बोवाळ केलो. दॅट वुमन हॅड टू लिटरली एक वॉयस मेसेज करून सगळ्या ग्रुपांनी घालचें पडलें की आपूण जेन्ना कोण वचनाशिल्ले कामाक तेन्ना आपूण तुमकां आशिल्ली. आय वॉज टेकिंग केअर ऑफ युअर रिक्वायरमेंट्स वेन थिंग्स वर नॉर्मल. जेन्ना कोविड जालें तेन्ना कोण वचपाक दिना, आमी ड्युटीर गेले. आनी जेन्ना आमी रिस्क घेवन आमचो एकटो मनीस पॉझिटिव्ह जाला, लोक जरी अशें करता म्हणजे वी विल, दिस इज नॉट फेअर. आनी जरी कोणें जरी रॉंग मेसेज स्प्रेड करीत जाल्यार वी विल फायल अ केस ऑन देम. अशी मेसेज जातकर मागीर मातशें तें मॅटर शांत जालो. दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां जशें लौकीक सरान सांगलां की बायणा वन पार्ट ऑफ इट दे आर गोइंग टू मेक अ कंटेनमेंट झोन. जाल्यार म्हाका दिसता की एक आमचो जो पार्ट आसा वीच हॅज गॉट लॉट ऑफ केसीस कमिंग अप, ते बेसिकली इज लिंक टू दी मायग्रंट फिश सेलिंग पीपल. म्हणजे तांची एक एंटायर फॅमिली पॉझिटिव्ह जाल्ली. ताच्या मागीर आनी चड केसी वचून वाडपाक लागल्यो. बट जेन्ना आमी आयज जी खबर काडल्या, जे आमी सुत्रां कडेन जे वास्कोचे जे मेडिकल हातूंतल्यान खबर जेन्ना काडल्या, तर एक न्यूज अशें आयकूंक येता की आयज थंय कांय पॉझिटिव्ह चड केस्यो ना. आनी सड्यार नाव कमिंग फ्रॉम सडा. सो अशें आमकां आयकूंक येयलां की एक मिटींग जाली. दे वील नाव द एडमिनिस्ट्रेशन वील नाव स्ट्रेस मोर ऑन बायणा आनी सडा. म्हणजे मांगूर जालो, नाव दे आर ट्रायंग टू लुक आउट एट बायणा आनी सडा. म्हणजे हें कशें जाता, कितले लोक रावता. एक सर्वे तांच्यांनी केल्ली आसा सद्याक, म्हणजे कशें कितले कम्युनिटी कशें आसा, हाव आर दी हावजीस प्लेस्ड, किंवा कितें करूंक मेळटा, whether the area can be barricaded, सील करूंक मेळटा कशें. ऑल दीस थिंग्स आर बींग डिस्कस्ड प्रेझेंटली. आनी एक व्हडली अपडेट म्हणटा ती एडमिनिस्ट्रेशनाची चूक काय मेडिकल नेग्लिजन्स हें कळना. पूण आयज एक घटना आमचे जे आयकूंक येता, एक व्हेरी फेमस हॉस्पिटल इन मोर्मुगांव तालुका, तातूंत भितर सर 2 पेशंट आयिल्ले नॉर्मल, म्हणजे फ्रॉम वेगळे वेगळे एरिया. 2 पेशंट आयिल्ले आनी तांकां द हॉस्पिटल बिगॅन ट्रिटींग देम. मागीर ते आयिल्ले फ्रायडे, दे वर एडमिटेड ऑन फ्रायडे, आनी ते दोनी पेशंटाक तांचे ट्रिटमेंट चालू केले. ट्रिटमेंट चालू करून तरी आसतना एज अ पार्ट ऑफ रुटीन तांकां एक हें आसून तांच्यांनी कितें केलें सर, ताका शेनवारा ते दोनी पेशंटाचे कोवीड टेस्टिंग केलें. आनी कोवीड टेस्टिंगाचो जो रिजल्ट आसा, म्हणजे बाय दॅट टायम द रिजल्ट आसा, दे वर इन द हॉस्पिटल. एक पेशंट जो आसा तो मातसो बरो दिसलो म्हणून ताका मंडे सकाळीं डिस्चार्ज केलो. आनी दुसरो पेशंट जो आसा तो तातूंत हॉस्पिटलांत आशिल्लो. मंडे रातचे 11:30 सर एक रिजल्ट आयलो तांचो की बोथ आर पॉझिटिव्ह. एक बोवाळ पडलो हॉस्पिटलांत की जेन्ना आमी तांकां टेस्टिंग करपाक धाडिल्लें जाल्यार ते मनशाक तुमी डिस्चार्ज केलो कसो बिफोर द रिजल्ट. दिस इज पॉयंट नंबर 1. म्हणजे तो आतां खंय गेला आसतलो, वेदर इट इज नॉट इवन नोन की ताका मागीर थंयच्यान फुडल्यान तांच्यांनी घेतला काय ना, वेदर ही इज इन द हॉस्पिटल ऑर नॉट, दॅट इज अ डिफरंट थिंग. त्या मनशाक ट्रेस केला काय ना इज स्टील नॉट नोन. वेदर दॅट आफ्टर टेस्ट रिजल्ट केम, ताका परत ट्रेस करून भितर घेतला, ट्रिटमेंटाक व्हेला काय ना, हें सुद्दां अजून खबर ना. हें सुद्दां अजुनूय आमकां जी म्हायती मेळटा ती अजुनूय म्हाका कन्फर्मेशन येना की तो मनीस ट्रेस जाला म्हणून. जे मनशाक तांच्यांनी सोमारा सकाळीं सोडलो आनी सोमारा रातचे तांकां कळ्ळें की तो पॉझिटिव्ह आसा. दुसरो जो पेशंट आशिल्लो तो फॉर्च्युनेटली हॉस्पिटलांतूच आशिल्लो, पूण ताका मागीर तांच्यांनी रातचे 11:30 इमिजिएटली तांच्यांनी दुसरे कॉटेज हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. सद्याक सर कितें जालां, ते 3 दिसांक लागून ते दोनी पेशंट आशिल्ले तांकां लागून ते एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, नर्स, पॅरामेडिक्स, वर्कर्स, स्टाफ सगळे हॅव बीन एक्सपोज टू दॅट व्हायरस. आनी ताका लागून तांच्यांनी कितें केलां सर, आतां ती जे 2 रुमां आशिल्लीं जे हॉस्पिटल वेर दीस पीपल वर लॉज, ते तांच्यांनी सद्याक बंद करून दवरला. हॉस्पिटल इज फंक्शनींग नॉर्मली. आनी तांच्यांनी आतां कितें केलां, एज पर प्रोटोकॉल आय थिंक 5 काय 7 दीस आफ्टर एक्सपोजर ऑफ व्हायरस यू आर लायबल फॉर टेस्टिंग. सो फुडले फ्रायडे, आतां येता ते फ्रायडे तांकां सगळे स्टाफांक ते टेस्ट करतले. तातूंत भितर कितें रिजल्ट येता तोय खबर ना. पूण लोकांचें आतां मनान आसा की आयदर इट कूड हॅव बीन मेडिकल नेग्लिजन्स, पूण एका वटेन तांचें अशेंय म्हणणें आसा की आमकां जेन्ना आमी टेस्ट करता आमकां रिजल्ट इमिजिएटली येना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फ्रायडे सकाळीं टेस्ट केल्लो, मंडे रातचे 11:30 तांकां कळटा. सो इतले दीस तो ताका कसो आमी कंटेन करपाचो, जावं तो कसो मेंटेन करपाचो, वॉट इज टू बी डन इन दीस
ट्रान्झिट टाइम जो असता तातूंत No, but आमी as far as I know, Vikram, as per health ministry's guidelines, की जर कोणाक कोविड सिम्टम्स आसात आनी जर कोणी आयलो हॉस्पिटलांनी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी जाल्यार ताका ओपीडींतल्यानच टेस्टिंगाक धाडचो आनी गव्हर्मेंटाक इंटिमेट करचें. आय थिंक दॅट इज द नॉर्म दॅट इज वायडली फॉलोड रायट नाव, की कोण कोविड सिम्टम्स आशिल्ल्या मनशाक सद्या खंयचेच हॉस्पिटल एडमीट करून घेना. सिम्टम्स आसा म्हण दिसलीं जाल्यार तांकां इमिजिएटली टेस्टिंगाक धाडटा आनी गव्हर्मेंटाक इंटिमेट करता. ती गजाल हांगा जालना, हांगा रादर तांकां एडमीट करून घेवप जालें. सर हे जे 2 केसी आहा ते वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले आशिल्ले आनी सेपरेट कन्सल्टंटांनी तांकां थंय रिफर केल्लो हॉस्पिटलान आनी वन ऑफ देम आय थिंक हॅड कम फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सो तांच्यांनी प्रॉब्ली अज्यूम केलें आसतना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शना खातीर आनी ही वॉज बींग ट्रिटेड एंड वॉट दे हॅव डन इज दे हॅव ऑल्सो सेंट हिम फॉर टेस्टिंग म्हणजे ताजे थ्रोट स्वॅब बी काडून धाडले पूण रिजल्ट लेट आयलो. एक पेशंट डिस्चार्ज जालो, एक पेशंट हॉस्पिटलान उरलो ताका रातचो काल शिफ्ट केला. अशें आमकां सारके क्लोज हायली प्लेस सुत्रांनी आमकां नांव सांगूंक मेळना पूण सुत्रांनी आमकां सांगिल्ले हिशोबान ही आमकां सद्या कानार आयकूंक मेळ्ळ्या. दुसरी गजाल म्हणटा ती मांगूर आतां जेन्ना आमी डिस्कस करता की बायना कंटेनमेंट एरिया ते करूंक सोदता जाल्यार आनी एक इशू आसा म्हणटा तो मांगरान 2 एरिया आशिल्ले. तातूंत भितर एक बडा मांगूर छोटा मांगूर आशिल्लो. थंय सर आयज कितें केलें बडा मांगूर एरियेन आयज मरेन थंय टेस्ट जावंक नाशिल्ली. लोकांचो बोवाळ आशिल्लो की आमकां टेस्टूय करना, आमचे कांय सिम्टमूय ना आनी आमकां बेश्टो गरजे भायर हांगा आडावन दवरला. सो तेन्ना आयज कितें केलें सर 2 टिमी आयल्यो हेल्थांतल्यो, एक मडगांवच्यान एक वास्कोच्यान येवन दे हॅव केप्ट द ओपीडी एट छोटा मांगूर. म्हणजे छोटा मांगूर जे एरिया जी कंटेनमेंट झोन थंयच्यान जायत्यो केसी येता थंय तांच्यांनी ओपीडी कंडक्ट केली आनी ह्या वाटेंतल्यान जे बडा मांगूर एरियांतल्यान 70 लोकांचे आयज थ्रोट स्वॅब घेतलेले आसा. सो आयज तांच्यांनी रँडम कितें केलें सर एक एरियांतले 10 लोकांक उबारून रँडम चॅक कशे 70 तांच्यांनी स्वॅब काडल्या. हाजो रिजल्ट जो आसा म्हणजे दीस वील डिसायड की मांगूर कंटेनमेंट झोनान आसतले म्हणजे 2 तुकडे जे आसा एक भाग तांचो एक्सक्लूड जातलो काय ना. आनी एक गजाल आमकां आयकूंक येता सर की अनफॉर्च्युनेटली इट इज स्टील नॉट कन्फर्म पूण सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटांतलो सुद्दां आनी एक मनीस असो सिम्टम अशें आसा पूण वेदर इज पॉझिटिव्ह ऑर नॉट ते आमकां कळून येवंक ना. बट चिखले पंचायतीन जेन्ना आमी काल सांगिल्लें की एक फर्स्ट केस आयिल्ली जो एज मनीस आशिल्लो ताजे 2 मेंबर सद्याक पॉझिटिव्ह जाले आनी दे हॅव बीन इन द हॉस्पिटल. सो वास्कोच्यान सद्याक चिखलेच्यान 2 आयल्या, थोडे केसी थोड्या वयल्यान आयल्या. थँकफुली बायणांतल्यान जरी म्हाका अशें तरी कन्फर्मेशन येवंक ना की आयज म्हाका दिसता चड केसी बायणांतल्यान ना. आय एम नॉट अवेअर अबाउट हाऊ मेनी केसीस आर कम फ्रॉम द कंटेनमेंट झोन. 70 स्वॅब आयज काडल्या ताजो रिजल्ट कितें येता ताजेर डिपेंड करतलें. सो एज ऑफ नाव दिस इज द अपडेट सर. या विक्रम स्टे ऑन, गरज पडल्या परत येता तुजे म्हऱ्यान. सावयो आसा मडगांव सावन. सावयो, मडगांवची अपडेट कितें आज? काल मायना कुडचोरी एक पेशंट मेळ्ळो कोविड-19. सो ताजे उपरांत त्यांनी 50 स्वॅब काडलेले सर ऑफ जे मनीस ताका कॉन्टॅक्टाक येयले ताजे. सो तांतले आतां कितें जालां सर तातूंत एक डॉक्टर आहलो लोकल डॉक्टर. सो आउट ऑफ द 50 ओनली 15 रिपोर्ट्स हॅव कम. तातूंत तो डॉक्टर नेगेटिव्ह येयला आनी पूण ताची मिसीस शी हॅज कम पॉझिटिव्ह आनी तिका तेणी कालांगूट शिफ्ट केला सर. शी इज एडमिटेड इन. डॉक्टराची मिसीस काय पेशंटाची मिसीस? ना पेशंटाची मिसीस. डॉक्टर इज नेगेटिव्ह सर आनी आतां 35 रिजल्ट सर एवेटेड. तशें सर राया एक केस मेळ्ळी ताका तेणी खंयच्या तरी हॉस्पिटलान कोवीड हॉस्पिटलान शिफ्ट केला. सर कोलवा बी एक बोवाळ जाता बिकॉज ऑफ दॅट कोवीड सेंटर केला म्हणजे कोलवा रेजिडेन्सी आसली ती. सो थिंगा ते काल दिसा आमकां चीफ मिनिस्टरा बी मेळ्ळे विथ एलॉंग विथ द MLA चर्ची जाले न्हू. आनी बट आतां हें जालां सर फ्रॉम 18 दे हॅव डिसायडेड टू गो फॉर 6 days लॉकडावन. So from 18 to 24th, sir, they will be under lockdown. The Kolwa area will be under lockdown. Sir, another issue that I want to talk is about the seafarers. तर गोंयांत एक बोवाळ जाल्लो की जे सीफेरर्स आहा ते कोवीड घेवन येतले म्हण गोंयांत. पूण आतां अशें दिसता सर आतां काल 77 पेशंट्स येयले फ्रॉम क्रूज लायन, आय थिंक इट इज वायकिंग. आनी तांचो सर आतां 50% हांचो रिजल्ट आयला आनी 50% रिजल्ट इज नेगेटिव्ह. आनी फाल्यां सर आयज रातची अरावंड 1500 सुमार सीफेरर्स सगळे बोमोय आहा ते दे आर गोइंग टू बोर्ड ऑन शीप इन्फिनिटी आनी ते 18 मुर्मुगांव पावपाचे आहा. ऑन 18 अरावंड 1500.
तर एकूच अशें जाला की आतां इतले बोवाड करून लास्ट आमचे सीफेरर्स आहात ते सेफ पावतात गोंयांत विदाउट एनी कोविड. ओनली आय थिंक दॅट वन he had come from Bombay and he was tested positive. So आता मॅक्झिमम जे सीफेरर्स आहात ते आर कम्प्लिटली फ्री. सो तरी पण तांकां आतां इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायन, होम क्वॉरंटायन म्हणून तो प्रोसेस चालू आहा. तेचे पेड क्वॉरंटायन कंपनी स्पॉन्सर करून दे आर अंडर क्वॉरंटायन दिस थिंग. सो दिस इज द पोझिशन रायट नाव इन मारगांव. थँक्स लॉट साहेब. एक इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हाका कोलवाची की कोलवा फॉर 6 days it is planning to go under lockdown. Savya, just for people's information again, which are the dates, which are the 6 days? So it is from 18 to 24th. So 18th June to 24th June. I think it is around 7 days. Okay, 7 days, 18 June to 24th June. होय सर. आणि हातून पंचायतीन बी कांय हे जे कोलवा लोक आहात तांणी डिसिजन घेतला सर. दे विल गो फॉर लॉकडाऊन दॅट कोलवा एरिया इज सेफ. ओके, थँक्स अ लॉट सावयो. लौकीक आसा आमचे. लौकीक एक आमचो इम्पॉर्टंट विशयाचे मुख्यमंत्री उलयला तो म्हळ्यार इकॉनॉमी. आनीक सद्याक राज्याची परिस्थिती कितली बाबत आसा ऑन इकॉनॉमीक फ्रंट हें सगळ्यांक खबर आहा. सो कितें दिसता तुका, वॉट आर द मेजर पॉयंट्स दॅट चीफ मिनिस्टर रेज्ड वीथ प्रायम मिनिस्टर, आनीक ताका एक समाधानकारक उत्तरां मेळ्ळ्यांत काय फक्त प्रश्न रेज केलो, इशू रेज केलो आनीक आमी हात हालयत परत? ओके प्रमोद, इकॉनॉमीचेर सगळ्या स्टेटींची डिस्कशनां जाली. सो गोंयचो मेन हे आशिल्लो की मायनिंगा भितर रिफॉर्म्स, मायनिंग सुरू करपाचें. मायनिंग एकदां सुरू जालें की सगळ्यो इकॉनॉमीक एक्टिविटी राज्यभर ऑटोमॅटीक चालू जातले, म्हणजे बरें तिका बूस्ट मेळटलो. टुरिझम सामकें पडलेलें. टुरिझम स्टार्ट करतले म्हटल्यार जेन्ना इंटरनॅशनल हे बंद आहा, भायल्या स्टेटींतल्यान लोक येवपाक शकना, ते जावंक शकना. पण टुरिझमाचें जें डिस्कशन जालें आनी मायनिंगाचेर मेन फोकस आसलो. मायनिंगाचे मुद्दामून विचारले, बाबा तुम्ही सजेस्ट कितें केला, तुम्ही डिमांड कितें केला काय म्हणून मायनिंगाचेर. जाल्यार रिफॉर्म्स हाडपा विशीं उलयला. आपूण चड उलयना म्हणपाक लागलो सीएम, की आपूण डिटेल्स आपूण चड दिना, पण मायनिंगाच्या हेजे भितर रिफॉर्म्स हाडपाक जाय मायनिंगाच्या बिझनेसा भितर. तितली गजाली तेणी सांगलें, आपूण चड उलोवचो ना म्हणपाक लागलो. मागीर दुसरें जेन्ना इकॉनॉमी हे जालें तेन्ना फायनान्शियल सिच्युएशनाचेर तेणी ते सांगले. पयलीं फायनान्शियल पॅकेज तेणी मागलेली आहा. GST 750 कोटी सुमार पेंडींग आहा. शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस तेंकां 250 वयर कोटी कितें येवपाचो आसता तो कमी येवपाक लागला. सो PM केअर फंडांतल्यान तेणी आपल्याक स्टेटीक हेल्प करचें म्हटल्यार. GSTचो गोंयचो कलेक्शन लास्ट मेचो आसतो 130 कोटी. तो 130 कोटी कितलो ती इन्क्लुडींग वॅट, म्हणजे टोटल कमर्शियल टॅक्साचो रेव्हेन्यू. सो स्टेटीची फायनान्शियल पोझिशन सामकी तशी पळयल्यार खूब वीक आहा. म्हणजे रेव्हेन्यू सीएमूच सांगता की रेव्हेन्यू 80% पडला म्हणून. लास्ट म्हयन्यान 200 कोटीचे रीण घेवचे पडलेले. ह्याच विकान ताका 100 कोटीचे आनी एक रीण काडचें पडला. सो एके वटेन तो फायनान्शियल हे फेस करता, दुसरे वटेन तेजे बिझनेसीस स्टार्ट जावन जी मेन मायनिंगाचेर तेजे हे आसले होप असली ती अजून स्टार्ट जायना. आणि एक आय थिंक गजाल ही इज ऑल्सो क्लियर की एज फार एज हॉस्पिटॅलिटी इज कन्सर्न, सरकार सद्याक तरी ताजे कडेन रेव्हेन्यूच्या दृश्टींतल्यान पळयना. आय थिंक तें सुद्दां इंडिकेशन ताणें दिलें. पळोवपाकूच शकना, कित्याक जो रेव्हेन्यू जो येता तो कोण टुरिस्ट विजीट करता तेजेर आसतलो. आनी आतांचे परिस्थितीन कोण भायल्यान टुरिस्ट येवन हांगासर स्पेंड करतलो हे आमी चिंतपाक शकना. थँक्स अ लॉट लौकीक. थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्टर्स, कारण ते फिल्डार आसात, फिल्डार काम करतात, कंटेनमेंट झोनाच्या लागीं वचून काम करतात, कोवीड हॉस्पिटलाच्या लागीं वचून काम करतात, सेक्रेटेरिएटाक मंत्रालयां वचून काम करतात. हांव पयलीं दिसा सावन सांगता की एवरी डे अवर फील्ड टीम इज मेकिंग अस व्हेरी व्हेरी प्राऊड. आनी एकाच उद्देशान की रायट इन्फॉर्मेशन आनी एक सारकी म्हायती तुमचे म्हऱ्याक पावची म्हणून. हांव इतल्याचेर थांबतां, म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट वन्स अगेन टू ऑल अवर फील्ड टीम. Thanks for bringing these updates. Thank all of you for watching this show. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.